बेताळ भाटी एक्सिडेंटान नॅनो गाडयेक उजो लागलो. लोक सांगता ते प्रमाण ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेल्ल्यान गाडी परतली आनी उजो लागलो. ड्रायव्हर बऱ्यान सुटलो. त्या जाग्यार खंय खुबूच एक्सिडेंट जातात. रस्तो अशीर, रस्त्याक तेकून खंय लायनीन माड आसात. ताका लागून येरादारीक त्रास जाता. रस्तो रुंद करचो म्हणून लोक मागतात. गाडी हा तिका उदक पेट्टलो फूल इमिजिएटली आमचे होस सोडले की उदक कितें आहा तें मारपाचें स्टार्ट केलें. पयलीं गाडयेचे कितें नंबर फाटीं फुडें नासलेले ना. ओनर तो कोण आहा तो ऑलरेडी पयलीं गेल्लो खंय. ओनर आमकां कोण तें मेळूं ना. सायडीचें कितें कंपाउंड कितें तें मातशें हें जालां. भायर मातशें उरपट गाडी जी आहा ती टोटल घातलेली आहा. पोलीस आहा पोलीस ट्रेनिंग फंक्शन करता. कोणा काय जालें ना ना भितर इंजर्ड तरी आमकां कोण इंजर्ड पर्सन आहा तो कोण मेळूं ना. हिंगा जायते एक्सिडेंट जाताय हो सारको डेंजरस झोन. हे पयलो न्हू हे चवथी पूण गाडी पत्ती पडली आसता हिंगा आनी फाटीं दोग जाण मेले देखून हिंगा मोटरसायकल एक्सिडेंट जालें. एकलो ल्हान भुरगो मेलो आनी पयले मोटरसायकल एक्सिडेंट एक भुरगो मेलो पल्सराचे. आज गाडीने असो येता आसतना सायडीन दुर्गाचे जावन पत्ती पडली आनी उज पेटवलो. मागीर सगळे वचपाक थिंग भियोवपाक लागले कित्याक लागून उज पेटवलो म्हण. मागीर फायर ब्रिगेडाक कॉल केलें. फायर ब्रिगेड आतां लेट येयल्या. गाडी लासून काबार जातली. गाडी तो कोण भुरगो मागीर चलोन गेला. कोण खबर दिकून ना थिंगा दिकून गाडी पत्ती पडली तो चलोन गेला. लायट ऑन कोणा काय जालें ना. अरे रस्त्या माड आहाय ते सोयले एकवार लेणा आहाय आम करपाक गेले ते आम दी नाय हे सारकें तेंका आम उपकार मागता बाबा कितू भुरगे मेले यूथ मेले घरां पांय मोण घरां आहाय ते कातर हे म्हण ते बगार आम रिस्पेक्ट दिनाय मातशें हें आमी मुखार कितें एक बरें रेजोल्युशन घेवन आम ते मुखार फॉर्वर्ड करून गोवोरमेंटाक धाडले. गोंयकाराक अभिमानी गजाल. गोंयची नामनेची फॅशन डिझायनर वमा डिमोलीचे फॅशन कलेक्शनाचें प्रदर्शन कान्स फिल्म फेस्टिवलात पावलें. वमा म्हणटा फ्रांसाची नामनेची एक्ट्रेस फियोना गेलीन तिचे डिझायनर आउटफिट घालप तिच्या खातीर अभिमानाची गजाल. गोंयकारांनीच गोंयकारांक वयर काडपाचें. कान्साच्यान येतकच वमा एक्सक्लुझिव्ह प्रुडंटा कडेन उलयली. From the time it was ruled by the Kadamba dynasty, Goan women were very stylish. They look so royal like queens. And I feel even today they are the same, there's not much change in them. So I would definitely with great pride call them queens. Kadamba queens. It was funfair of fabrics. Every garment, every assortment was appreciated. And I would like to use all possible resources, all natural resources found in India and see that this industry grows. In all, there were 12 garments and every garment was appreciated. And I started with a very subtle shade, a subtle palette like pastel blue, pastel gold. And basically this shades played a major role here. Film star Fiona Galen took a pride to wear my outfit, and second I was asked to close the show, and the third is something very interesting, and I feel very privileged to announce that I've been invited 2017 to style the stars for the Cannes Festival. So I think every Goan should feel good about it. It happens like every fashion show abroad. I take Goa with me. It's like taking my mother along, and I take pride in it basically. Like San Francisco, I had taken this rhythm and blues. They arrange music for me in Konkani, and I'll tell you, everybody in the audience felt like in love with the song. Paris Hot Kutibik, I had Sonia Sirsat. She too rocked the ramp. And this time I had taken a team to do the makeup and hair.
and they did awesome work. So it is so nice to get involved someone else there and give platform to your fellow Goan. I think everybody should try to do this. घेऊया एक विराम.